साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. सिलोर नगरांत जेवल्या खेल्या उपरांत आना थंयसरली उठली. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारार एली बसून आसलो. तेन्ना सगळीच खोंती बरी जावन आनी दुकां गळोवन आना सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली. आनी अशी तिणें एक आंगवण केली. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, तुज्या चाकोनीचे चडफड पळोवन तिचो उगडास करताय आनी तिचेर विसर घालिनाय जाल्यार, पूण तुजे चाकोनीक एक पूत जल्मोसो करशी जाल्यार हांव ताका आख्या ताच्या जिविताक सर्वेस्पराक भेटयतली आनी केन्नाच ताच्या माथ्याक वाकोर लावंक दिवचो ना. सर्वेस्पराच्या मोरयांत ती अशी जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो. आना एकदम लुवून उलयताली. तिचे ओंटूच हालताले, पूण उतरां आयकूंक येनासलीं. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पियेल्या बेसार रावतली? तुजो हांवें सोरो ना म्हूण कसलेंच हेर पिवण साकूंक ना, पूण म्हज्या काळजाक भोगता तें हांव सर्वेस्पराक सांगताली. हांव एक कसली वळखी बायल म्हूण धरिनाका. हो सगळो वेळ हांव खोंतीन हुस्क्यांनी भरलेल्या काळजान तावन उलयताली. तेन्ना एलीन म्हणलें, शांतीन वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन प्रार्थना मागलें तें तुका दिवं. तिणें ताका प्रतिपाळ केलो. तुज्या दोळ्या मुखार तुजे चाकोनीक उपकार मेळूं. अशें उलोवन ती आपल्या वाटेक लागली आनी जेवली आनी तिचें मूख आनीक केन्नाच खोंतीन भरलोलें ना. सकाळीं ती उठली आनी सर्वेस्पराक बुजून आपल्या गांवघरा रामा नगरांत परतली. एल्कान आनाक आपले बायले कडेन कुडीचो एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिच्या मागण्यांचो उगडास केलो. ती गर्भेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी साम्युएल म्हूण ताका नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका देवा कडेन मागून घेतलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोश्ता. सोबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण असक्तांचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांजडी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायते भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. सोबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच धोरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. सोबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस कफरनहूम पर्यंत गेले
आनी सोनबार पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताचे शिकवणी विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्र्या भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले पोरी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानान आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाझारेथच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वयलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फोडफोडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें नवी शिकवण ही आनी अधिकारान दिलोली? मेळ्या आत्म्यांक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिलाच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. न्याणाकादार एक अस्तुरी एका दिसा मिसाक थावन येवन आपले शेजारनी लागीं झगडटाली आनी झगडतना तिणें म्हणलें, तूं नोश्टी तुजे देंवचार बसला. तो देंवचार वो मेळो आत्मो म्हणल्यार कोण हाचो जबाब आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. मेळे आत्मे देवाक वळखतात, ताची पदवी ते जाणात पूण ताका मानून घेयनात. जायतीं भावार्थी देवाक वळखतात, ताची पदवी तांच्या जिवितांत तांणी अणभवल्या पूण मानून घेयनात. तांचें धोरण मोरोबर ह्या संवसारांत कोश्ट नासतना जियेल्यार पुरो. भावार्थ जियोंक वो भावार्थान वाडोवंक कसलीं पावलां मारूंक तीं सोडिनात. तांच्या भावार्थान तांचें काळीज निबर जालां. तीं फकत मरूंक जियेतात. आयच्या पयल्या वाचपांत आना तिका भुरगें जल्मूंक ना देखून कश्टवताली. लोक तिका केणटालो पूण तिका देवाचेर खोड भावार्थ आसलो. शेकी देव तिचे मागणें आयकता आनी तिका एक भुरगो दिता. भावार्थ सगलें वायट बरें करता आनी बरें आसा तें अदीक बरें करता. भावार्थ बरें आसा तें वायट करता आनी वायट आसा तें अदीक वायट. भावार्थ उडत्या बाणाक म्हणजे फ्लायींग एरो हांसता आनी भावार्थ धोडट्या पानाक म्हणजे शेकिंग लीफ भियेता. मागणें आमचो भावार्थ हालता आनी भिरांत येता तेन्ना आमचेशी तूं राव जेजू.